कुणाल आमकां आयकपाक गेलें की तूं खंय तरी पंचायती इलेक्शनाक रावता म्हणून. पंचायती इलेक्शनाक रावपाचें कारण कितें आनी तुज्या मनान कितें आयलें की बाबा आपण पंचायती इलेक्शनाक रावपाक जाय म्हणून. आता पळय, आता तुमचे बरोबर आसा. आता हांवें ठरयलां की येता त्या पंचायती निवडणुकांत 22च्या निवडणुकांत हांव रावतलो. ऑलरेडी हांवें नॉमिनेशन फायल केलां, नॉमिनेशन एक्सेप्टूय केलां. आणि मेन कारण जे आसा की हांव ह्या पंचायतीचें इलेक्शन रावतलो तें म्हणजे आतां पळय, आतां आमचे हरमल जो गांव आसा तेची पंचायत आहा. आतां आमचो वॉर्ड नंबर 7 थंयसर हांव रावता. थंयसर बी ती डेव्हलपमेंट बगली आणि बाकी जी हरमल गावाची डेव्हलपमेंट बगली आनी आमी खंय ना खंय खूब फाटीं आसूं. म्हणजे खूबच फाटीं आसूं. ती डेव्हलपमेंट करपाक हांव फुडें सरलें आनी आमचे लोक खंय ना खंय टोकाचे टोकान रावपाचे. म्हणजे ते बाकीचे जे वॉर्ड आसा तेंच्या मुळे तेंची प्रगती जावची, इक्वल एक प्रगती जावची म्हणून फुडें सरला. आतां सेकंड थिंग कितें आहा, लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. खुबशे अशे पंचायतीचे स्किमी आहात जे आमच्या लोकांक खबर ना. आणि जर लोकांक खबर आसली सुद्दां जाल्यार खंयचोय जो पब्लीक ऑफीस सर्वंट आहा तो खंय ना खंय फुडाकार घेयना आनी फायलीचे फायली पेंडींग रावता. ते खंय ना खंय लोकांचें काम करपाची गरज म्हाका आसा आनी खुबशे जे स्किमी आहा ते लोकां कडेन म्हाका पावोंक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करता. तर तुमकां खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा हांव BA LLB करता, 4th इयर म्हाजें चालू आहा. सो आमकां प्रोसिजर कसो करप, पब्लीक ऑफीस म्हणजे कितें आसता, पंचायत लेवल कितें आसता हें सगळें खबर आसता. आतां ऑलरेडी 1 वर्साचो हांवें पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनाचो हांवें कोर्स केला. सो तेतून पंचायत म्हणजे पंचायतीची वर्किंग कशी आसता, डे टू डे एक्टिविटीज कितें आसता, कितें खंयसून कितें फंड मेळटा, एका पंचाक कितें चान्सीस मेळटा आपले वॉर्ड डेव्हलप करपाचे. सपोज आतां कितें काम पेंडींग आसा आनी तें काम पेंडींग आसा तें कशी पब्लीक ऑफिसान लेटर दिवपाची. पाण्याची समस्या जाल्यार वॉटर मिनिस्ट्री ओके आणि वॉटर रिसोर्सीस ह्या डिपार्टमेंटाक कशें कॉन्टेक्ट करपाची, तेंच्या कडेन कशी तेंकां कशें अग्री करपाची की आमच्या वॉर्डाक खरंच गरज आसा की आमच्या लोकांक पाण्याची समस्या ती दूर करपाची. हे सगळी क्वॉलिटीज हांवें पयली आनी हांव करूं शकता हे सगळें काम म्हणून हांव फुडें सरलो. आणि येता त्या काळात नक्की की आमचे वॉर्ड नंबर 7 लोक म्हाका निवडून येतात, तेंची काय पेंडींग जी कामां आसात, जी कामां तेंच्यांनी सांगल्यात ती नक्की हांव पूर्ण करतलो अशें हांव सांगूंक इच्छिता. सध्या म्हणजे तुमचे जे वॉर्ड नंबर 7 जे आसात ते डोर टू डोर तुमी सुरू केल्लेले आसात आणि रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो? ज्या पहिल्या डोर टू डोर स्टार्ट करून ना पहिल्यांदा हांवें कितें केलें की लोकांचे जे कॉन्टॅक्ट्स आहात म्हणजे आता थोडे म्हणजे खूबशे 80% कॉन्टॅक्ट्स म्हाजे कडेन आसलेले त्या लोकांच्या कडेन मी चर्चा केली. म्हणजे तांकां काय तेंची काय डिफिकल्टीज आसा, तांकां काय तेंची काय अपेक्षा म्हाज्या कडेन ती जाणून घेतली. तांकांय मी विचारलें की हांव कुणाल ठाकूर जर रावता इलेक्शनाक तुमचो रिस्पॉन्स म्हाज्या खातीर कसो आसतलो. आणि 90% लोकांनी सांगलें की कुणाल तूं राव, ह्या वर्सा आमचो सपोर्ट तुका आसा. आनी 10% आसले अशें की तेंचे सांगलें की तुका जमचें ना आनी तेंचे कांय ना कांय रिजन सांगलें. पूण जर मॅजॉरिटी सांगता की कुणाल तूं राव म्हणटा जाल्यार खरीच नक्की खात्री आहा की तांकां म्हाज्या कडेन अपेक्षा खूब आसा. आतां पहिल्यांदा तांकां कॉन्टॅक्ट केलें, सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत म्हाज्या कडेन एकच म्हाका समस्या येयली की तेंच्या घरा कडेन हांव वचूंक शकना. ती समस्या तेन्ना हांवें तांकां सांगली न्हू की म्हणटे रोडाचो इश्यू म्हणजे स्टेप्सां बीन तुमच्या घरान स्टेप्सां बीन जास्त आसता, रॅम्प बीन नासता न्हू, सगळ्यांच्या काय घरान रॅम्प नासता. सो तेन्ना तांकां हांवें सांगलें, तेंच्यांनी म्हाका एकच सांगलें की क्लियर कट सांगलें की आमकां कुणाल तूं ना येयल्या जाता घरा कडेन आमकां कळ्ळें की तूं आमच्या खातीर कितें काम करूं शकता न्ही, कितें धडपड करूं शकता तें तुका जाय जाल्यार आमी तुज्या घरा कडेन येता आनी तुज्या वांगडा आमी उडोवया. आनी तेंच्यांनी हें सुद्दां थोड्या लोकांनी हें सुद्दां सांगलें की आतांचे लोक जे येतात कॅन्डिडेट येतात तेंच्या कडेन कांय ना कांय प्रॉमिसीस करता काय ना, पूण ते प्रॉमिसीस खरेंच कंप्लीट करतले हेचो विश्वास ना. पूण आमकां तुजेर विश्वास आसा कुणाल की तूं करतलो आमचें काम हे नक्की विश्वास आसा. म्हणून कशें जालें डोर टू डोर म्हाजे आई वडील म्हणजे मम्मी डॅडीन ठरयलें की आतां आमी सगळे डोर टू डोर आमी दोगांय करतले. आनी जेन्ना डोर टू डोर करता तेन्ना व्हिडिओ कॉल करून आतां तेंच्याशी तूं बोल आनी व्हिडिओ कॉलाचे म्हणजे काय लायव्ह इंटरॅक्शनय जालें ओके. आनी थंय वचपाची गरज नाही, लायव्ह इंटरॅक्शनय जालें. तशें हांव व्हिडिओ कॉल करतालो, थोड्यांक कॉल करतालो आनी लोक कितें सांगतले ते तेंचे काय आसा ते नमूद म्हणजे बरोवन घेतले, नोट डावन करून दवरतालो. आनी नोट डावन करून आतां म्हाज्या कडेन रिकॉर्ड एक्चुअली येयला आनी ते रिकॉर्डान हांवें म्हाजो मॅन्डेट रेडी केला की आमच्या लोकांक काय गरज आसा तो मॅन्डेट रेडी केला. ऑलरेडी 6 प्रॉमिसीस म्हाज्या वॉर्डाच्या वॉर्ड नंबर 7 हांकां 16 प्रॉमिसीस ओके 16 प्रॉमिसीस हांवें तांकां दिल्या.
आनी हे 16 प्रॉमिसीस येता त्या 5 वर्सांत हांव 16 प्रॉमिसीस तेतूंतले 14 प्रॉमिसीस सामकेच कंप्लीट करतलो अशें म्हाका म्हाजेर कॉन्फिडन्स आसा. कृणाल, जे आयज एक प्रश्न एक निर्माण जाता की तुम्ही एक डिफरंट डिसेबल पर्सन आसात, चेअरपर्सन आसात, तर तुम्ही हे जे कामां आसात कशें करतले म्हणून एक प्रश्न निर्माण जातले फुडें, तर तुम्ही कशें करतले? आता तुमचो प्रश्न जो तुम्ही विचारला तो सामको खरोखरच बरो आसा प्रश्न. हांव मानता की म्हणजे कशा पद्दतीन म्हणजे हांव विचार बसून म्हाका एकलो कोण मनीस जाय जो म्हाज्या वांगडा ऑलवेज सपोर्टाक आसूंक जाय मानता. पण अशें आतां तुमकां अशें सांगूंक शकता की आतांचे जो कोण आतां माणूस आसा जो जल्माक येयला ताका सुद्दां खंय ना खंय कोणा ना कोणाची हेल्प जायच पडटा. आतां जर जेव्हा तो ल्हानपणान आसा ताका आई वडिलांची साथ जाय पडटा. आतां मिडल एजान आनी कोण मित्र मंडळी आसली मागीर तेची ओन फॅमिलीचे तेजो साथ येता. असं ना की म्हाका एकट्याकाच साथ जायो, खंयच्या ना खंयच्या मनशाक एकामेकाचो साथ जायो. बरोबर. आतां सेकंड थिंग जाता इन पॉलिटिक्स खंयचोच मनीस आपले एका भरभुऱ्याचेर काम करूं शकना, कोणा ना कोणाची साथ जायी. आतां एक खंयचो सुद्दां हांव अप्रुवल करतलो जाल्यार म्हाका पयलीं सरपंचाची सायन घेवंक जाय, सेक्रेटरी कडल्यान ग्रीन सिग्नल घेवंक जाय, म्हणजे हांव तेंची सुद्दां हेल्प घेता अशें जालें न्हू. आतां पळय पॉलिटिक्सान हें नाका, म्हणजे पॉलिटिक्सान काय हार्ड वर्क नाका, पॉलिटिक्सान स्मार्ट वर्क जाय. पॉलिटिक्सान खंयसर नाका आमकां खंय काम करची गरज ना. जर पॉलिटिक्सान कितें आहा की आपलो टायम दिवंक कळोंक जाय लोकांक आनी स्मार्ट वर्क इन द सेन्स जे कितें पब्लिकाचें काम आसा जे आतां ऑफिस वर्क आहा ते टायम टू टायम कंप्लीट केल्यार जाता. आनी खंयसर नाका अशी गरज ना की हार्ड वर्क त्याची गरज, स्मार्ट वर्कची गरज आसा. आनी तो स्मार्ट वर्क म्हाजे कडेन आसा आनी येता त्या टायमार ते स्मार्ट वर्क हांव दाखयतलें. आजून हांवें दाखयला सुद्दां लोकांक आनी लोकांक खबर आहा कितलो हांव स्मार्ट आसा म्हाज्या कामा बद्दल. आनी जे काय आतां जे काय कामां आहात ती खरोखरच आतां लोकांक अशें दिसचें ना, खंयसर दिसचें ना आनी दिसपाक तांकां चान्सूय दिवचो ना की फुडाराक आमी निवडून हाडून खंय ना खंय चुकी केली. लास्टाचो एक प्रश्न तुमकां विचारपाचें म्हटल्यार की आतां तुमी डोर टू डोर करतात, कितले मतांनी तुमी निवडून येतले? आतां ना म्हटलें 90% आमी डोर टू डोर कंप्लीट केला. ओके, लोकांचो रिस्पॉन्स खरोच खूब पॉझिटिव्ह आहा, खूब पॉझिटिव्ह आहा. आनी एक कॉन्फिडन्स कसो म्हाजेर निर्माण जाला की लोक म्हाका ह्या वर्सा निवडून हाडटले. आतां ऑन बेजीस ऑफ माय सर्वे आनी जे काय संदर्भ जे लोकां कडेन आमी उडयले कळ्ळें की लोकांची काय इच्छा म्हाज्या बद्दल ते सगळे आमी कन्सिडरेशनान घेतले. जर इन एंड अरावंड 250 to 300 वोट्स म्हाका आसात आनी ना म्हटल्यार 250 वोट्स म्हाका लागलेले आसात अशें म्हाका दिसता. आनी इन एंड अरावंड 80 to 90 वोट्साच्या डिफरन्सान हांव येतलो अशें म्हाका दिसता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.